विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्याराग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेलो मोगाचो नमस्कार. आयचे अध्याय स्पर्धात्मक मनोभाव. स्पर्धात्मक मनोभाव आयच्या दिसाक प्रपंचांतू प्रति एकल्यांक आसकातीच. इत्या म्हळ्यार मनांतू हांवें कसनेपुणी साधन करता म्हणजे एक जावका जाल्यार तांकां एक स्पर्धात्मक मनोभाव आसता. जाल्यार स्पर्धी केन्नाय विंगड जनाल ಒಟ್ಟು न्हय, आमगेले ಒಟ್ಟು आमकां स्पर्ध आसता म्हूण म्हगेलो अभिप्राय. आमगेले ಒಟ್ಟು स्पर्धा केले म्हणजे जाल्यार खालच्या पशी आजी आमी आनिकेची लायक रितीरी आमगेले प्रस्तुत करूंक प्रयत्न करताची. अनेकले ಒಟ್ಟು आमी स्पर्धे गेले म्हणजे जाल्यार आमकां आनी तांकां तुलनात्मक जावन आमी पळोवचें सुरू करतात. सन्न चेडूं जाल्यारीची आमी स्कुला दुखून तांणी मार्क घेवन आयले सदन ताका कितलो मार्क आयला म्हूण पळोवन मागीर तेच तागेले क्लासांत आमी कोणें गुर्ता चेडूं आसा म्हणजे जाल्यार ताका कितलो आयला रे, हाका कितलो आयला म्हूण निमगुचें. निमगून तरी ताका तरी स्वल्प चड आयला म्हणजे जाल्यार पळय ताका कितलो चड आयला, पळय तुका कसले उण आयला, पळय तो कितलो बुदंत आसा पळय. खंडीत जावन त्या चेडाक एक मनां दुखता. एक दोग जाणांक आमी कंपेर केले निमित्त आनी तो श्रेश्ठ तूं दड्डा म्हणल्या निमित्त अनावश्यक जावन त्या अनेक चेडा वयरी कारण नाशी हे चेडाक एक नमने वैयक्तीक जावन एक द्वेश असूये वाडटा. द्वेश आनी असूयेक जाळाक ताका मागीर वखद ना. ते आमी आमगेले चेडाल मार्क पळयतना अनेक चेडाल ಒಟ್ಟು ताका सांगचे बदलाक हे चेडान लायक मार्क काडका जाल्यार आनिके लायक ताणें उन्नती वचका जाल्यार कसं करूं साध्य आसा म्हणजे मार्गदर्शन आमी दिवता वचका. आमगेलें काम कसं म्हळ्यार आमगेले चेडाक आमी उन्नती हाडच्याक मार्गदर्शन. अनेक चेडा ಒಟ್ಟು कंपेर केले सदन ते चेडूं अनेक दिसू आपण्यान मुखार वचून त्या अनेक कोणी एक चेडूवान म्हाका पळय सदन आपण एक व्हड मनीस ताका हांव म्हाका घाल्ला म्हणजे शिकवणें म्हणणे खंयचे खंयचे विशयांतू तांकां मतां येता. तें क्रिडा रंगा आसो खंयच्यांतू असो ताका म्हणटा ती स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट म्हणून. कित्याक म्हळ्यार विन्न जावचे चलूचे प्रति एक कडेन आशिल्लींची जाल्यार आमी तांतू भागी जावचे मस्त व्हड म्हूण घेवन एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट म्हणटाची. तशी एक आटोटांत जेवो खंयच्यांतू जेवो आमी एक मुखार येवका म्हणजे आमगेलें मनां आसका शिवाय आनेकल्या मस्त न्हू मुखार वचच्या नज म्हणजे केन्नाय मनां आसका. एक कडेन कसनय एक प्रतिभान्वीत जन आमगेले दोळेद्रा आसा म्हणजे सदन आमी तें करून पळोवका. आमगेले निमित्त तें करूं साध्य की म्हणजे एक प्रयत्न करता म्हणजे खंडीत मनोभाव मध्ये मनां आसका जाल्यार आमकां करूं जायनातलें सदन तांणी केलें सदन तें कांय नैशीक क्षुल्लक करून उरलोचें तें खंडीत चुकी. अनेक जनां कडेन आमगेले एक एक ताकत म्हूण एक आसता. कित्याक म्हळ्यार एकेकल्या एक हांतू एक एक साध्यत आसता. एकली बायल मनीशी लायक रांदप करूं पुरो, एकली लायक पद सांगच्या पुरो, एकली लायक शिवण करूं पुरो, एकली लायक कसने हापळवड करच्या पुरो, आनी कसने आनिके लायक कसने करूं पुरो. जाल्यार पुरा जनाक काही पुरा करूं जायना नवें. एकली संगीत लायक सांगता म्हूण जाल्यार तिणें कितले वर्स तें अभ्यास करून आसा पुरो, ताजी मागची तिगेले प्रयत्न कितले आसा पुरो. तें पळोवन घेवन आमी तितले प्रयत्न करून घेवन आमकांय त्या मट्टा वच्च्या साध्य की म्हणजे आमी आलोचन करता. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬಲ ನುಂಗಬಹುದು म्हणटाची. साधने ಮಾಡಿದರೆ सबल नुंगಬಹುದು म्हळ्यार तितलो आमी साधन करता जाता तेन्ना सबल वरेन गिळू जातकी. सबल गिळू जातकी ना की जाल्यार आमगेले साधनेंतू आमी एक 2-3 हेज्जे मुखार वचच्या खंडीत साध्य आसा. खंडीत मुखार वचच्या साध्य आसा जाल्यार आमी लेखील गम्यस्थान आमी पावनी जाले सदन आमी निराश जावन मानसीक जावन कुग्गून वचचे न्हय. सुरवेक
आमगेले साध्यते आमकां साध्य सुचे आमगेले ताकत कितले म्हणजे आमी पळोवका. आमगेले ताकते प्रमाण आमी प्रयत्नय करका. आमी एक स्पर्धेक एक मेट्ट चेडूक कोणाले आमगेले चेडूपणा चेडू आवट गेल्यार आमगेले मन मस्त यौवनार अशें पुरो जाल्यार आमगेले देह ताजे वटू आमकां सहकार दिना म्हणजे आमी केन्नाय मना दवरून घेवका. तांत कांय अळशीक ना. म्हाका जायना हांव चिके हगूर वचका मिगेल काम कसन म्हळ्यार हांव खंय वचका की थंय पावका जाल्यार मात्र मिगेले काम म्हूण लेखून घेवन हगूर वच्चा. कोणकी एकलो वेगार वता म्हूण घेवन तागेले फाटी दवरचे खातीर आमी मेकार कसल्या वचूं का. आमगेले एक वेगार आमी वच्चा. हाका एक सान उदाहरण कसं म्हळ्यार एकलो वॉकिंगा वता आशिल्लो खंय. एकलो वॉकिंगा वता आसतना नित्य वॉकिंगा वच्चें सकाळीं फुडें प्रकृती मध्येन तूं सुत्त पळयता वच्चें. तशी वता आसतना तागेले येद्रा एकलो तागेलोच एक चेडो उणे तागेले प्रायाचो वता आशिल्लो खंय. हाणें ताका पळयलें ताणें वच्ची स्टायल पळयलें. हाणें लेखलें तो आगेलो गुर्ताच्यो की कसंय म्हण म्हाका गोतना वता आशिल्लो खंय. वता आसतना हाणें तागेले स्टायल पळोवन चमकूच पळोवन एक ताणें एक नमने एक वेगार ताणें वच्चें पळोवन घेवन वचके वेग चड करून घेवन ताका दांटून हांव मुखार वचका. मिगेलो समकालीन तो तागेले दांटून घेवन हांव मुखार वचून दाखोवका ताका म्हाका साध्य आसा म्हूण घेवन ताका पळयता पळयताची हाणें जाल तितले हेज्जे मुखार घालूं सुरू केले की कितले हेज्जे मुखार दवरल्यारीची ताका मागशी घालूं हाका जाय न्ही. कितें म्हळ्यार तो ताका गोतू ना वो ताका ताका मागशी घालचे खातीर चमकून येतस म्हूण त्या मनशाक गोतू ना. तो तागेले प्रमाण नित्या प्रमाण तागेले एक वेग आसा ते वेगार चमकत आशिल्लो तागेले एक स्पिडार. तो वता आसतना हाणें कितले केल्यारीची ताका मागशी घालूं जायना. कसं केल्यारीची एक 10 मीटर तो मुखार आसता काय. वो चमकलो 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 ताका पळोवन कितलो चमकलो म्हळ्यार तो मनीस कडेक तागेले घरा भितर कंपाउंडा भितर वच्चे थंय वो तागेले मागशी गेलो. मागीर हाणें अशी पळयतना हो हाणें वचका जाल्यार जागो हाणें केन्नाय वचचे जागो तो पुरा सोण त्या मनशाला मागशीची तागेले वेग तागेले वाडोवन 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 ताका मागशी घालका म्हणची एक आलोचनेरी आयिल्ली मित हाका ताका मागशी घालूं कशी जाय न्ही. तेन्ना ताणें आलोचन केलें की हांव कसं हाजी कळून घेतलें म्हूण घेवन कळून घेतिल्लें कांय ना. कळून घेतिल्लें ताणें नित्याची प्रशांत मनारी त्या प्रकृती मध्ये वता आसतना एकाड आयकूचे आशिल्ले पक्षीचे शब्द तशाण मेळचे ते झाडांतूल चंद फूल सकाळीचे अशाण सुर्योदयाचे चंदेक दृश्यावळी तितलो मात्र न्ही. येद्रा मेळटले गुर्ताची गुर्त नातिली ताणें पुरो आमकां पळोवन हास्य एक चंद तोंड हसमुखी तोंड ते खंयचे पळयन अशी ह्या मनशा मागशी घालका म्हूण घेवन एक हटार चमकल खंय. हें कसन दाखयता म्हळ्यार आमी आनेकल्याक मागशी घालचें आनेकल्या भशेन आमी मुखार वचका म्हूण माथ्यार दवरलें म्हूण जाल्यार आमगेले सुत्त आशिल्ले आमगेले आत्मसंतोशाचे विशय आमी खंयचेय आमी गमना हाडचे. इरुವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದಿರುವುದರೆಡೆ ತುಡಿಯುವುದೀ ಮನ म्हूण सांगल्या वरी आमगेले सुत्त आशिल्ले संतोशू आमगेले सुत्त आशिल्ले एक आनंद त्या पुरा सोणू आमी आमगेल्या नातील सोदिता सोदिता सोदिताची आमी हें पुरा कळून घेताची. त्या देखून आमगेले मना भितरी हांव कांय तरी साधन करता. हें साधन मिगेल जिवना जावका मिगेल नांव एक चिरस्थायी जावन जनाल मना उरका म्हणजे खंबल असूच कांय चुकी न्ही. जाल्यार आनेकल्या मस्तूनपणी आमी मुखार वचका आनेकल्या पशी आमी मुखार वचका. तो सान जेवका हांव व्हड जेवका म्हणजे एक आशा आमी दवरून घेवचे. खंडितची आमगेलेची सुखाक शांतीक अड्डी जाता म्हूण घेवन मिगेल मना दिसता. एक ऑफिसान तूं दोग जाणान काम करतना बायल मनशान तांगेले बामणा म्हणून आसा पळयाची ताका कितले सकाळ हाडला घरा भितर सामान आमगे ते कसन आसा. हेंची नवे 4 कुडके आमगेले आसूचे तांगे ते पळयात तुमी कितले चंद फर्निचर तीन अशी कापड पळयाची
एकूल एका सांबाळ घेत तशा पुरो जाल्यार हिगेल बामणाक कितले संवसारा जबाबदार आसकी ताका कोणाली जबाबदार ना अशा पुरो एक आसलें ताणें वयसून घेयनी अशा पुरो तो हांव मिगेल बायल मिगेल चेडूं म्हूण आसच्या पुरो मिगेल बायल मिगेल चेडूं हांव इतलें तागेल प्रपंच अशा पुरो ह्या मनशान विश्वमानवशे आपल्याल कुटुंब सगळे लागीं करून न्हू पुराजनाके आपल्याल संपादनेन तूं एक सहाय दिवच्या वच्च्या वच्चून तागेल जीवन तितले एक व्हड लग्जुरी म्हणटा ताका करूं जायनी अशा पुरो जाल्यार बाकीच्याक ताणें समाधान दिवन अशा पुरो एक केलो विशय हे आमकां आवश्यकत ना आमकां हें आवश्यकत ना वशा कसं न्ही एक चंद 2 खुर्च्यो पुट घर सान्नाचें आमकां कितलें जावका की 2 जाण बामूण बायलां आनी 2 चेडवांक आईल्यांक रपच्या जावत असल घरा एक चंद वेवस्थीत घर इतलें आसल्यार पुरो व्हड लग्जुरी आयटम पुरो आमकां नाका बोनच्या एक कार तशीच व्हड लोन भरूं कुडून आसली तितलो व्हड कार म्हाका नाका साने कार पुरो बोनची बुक्की नव्हे म्हूण लेखून अशा पुरो एक हें उडपा गांवांत तूं हें मंगळूर गांवांत तूं पार्किंग करूं मेळटवे आतां गांवांत पुरो पार्किंग करूं जाग आसवे म्हणले खातीर कार घेवंक न्हू अप्रूव भायर काही पुणी भायर काडून बाकी वेळा एक 2 चक्राचे स्कूटर की बाईक की घेवन भोंवच्या पुरो कित्याक म्हळ्यार तागेली मनस्थिती तसली तेन्ना हें बायल मनशान तांगेले ऑफिसा आशिल्ले आनी बामणाल बायलेले वैभव पळोवन आमगेले बामणाक तुच्छ करचें खंडित समन्हय तांगेले प्राप्ती ताजे मदें तूं आमगेले बामूण तेची संपादने जाल्यार इतले जाणां सुदारसून व्हरून न्हू तांगेले भयण्याक शिकोवचकी भावा शिकोवचकी आमगेले चेडवां कांय उणी आनी अशें पळोवचकी तें करता नवें म्हूण आमी तांगेलो वट्टू सहकार दिवचे ते खंडित व्हड विशय इवन दादले मनशान जाल्यार तागेले बायल पळय तूं कसलें म्हणू कसले एक चंदाया विशय की एक तांगेले जोडी विशय की कसं सांगली म्हूण जाल्यार त्या बायलेक खंडित जावन एक आत्मविश्वास एक चिके उण जाता ना म्हूण जाल्यार ते लागीं घरकडचे बायल मनशा वयर तो कोणालो सांगतास की तिगेर वयर कोपेच्या सूर जाता पळयलवे म्हूण घेवन अनावश्यक ते कसले अगत्य ना अशी बेजार जावच्या सूर जाता त्या दुखून ती तिगेल त्या कसकीची आमगेल कसकीची म्हणू लेख्या कोणकी कसकी केल्ले म्हूण आमी कोरका म्हूण ना कोणकी कसकी तांगेल अगत्य आसा तांणी केल्ले बा आमी ते पुरा कोरका म्हूण आसवे आमी तांणी केल्लें कामाक मेच्चीक दाखोया तूं लायक केला म्हूण घेवन मेच्चीक दाखोया आमकां साथ दिसल्यार आमी करया आमकां साथ दिना हांवें आमी नुतो बशा आमी अनेक कामांत आमी मेच्ची घेवत आसल काम करूं जावच्या पुरो जाळ खंडीत भोगच्या नज जाळ भोगली म्हूण जाल्यार ते तांकां न्हय आमकां लासून काडटा ती पळय तशी तीन ते केल्लें ते आमकां करूं जायनी जाल्यार सदां तांतू भितर 1000 उण सोदूचे ते 1000 उण सोदिता तांतू भितर नाका नातिले वायट आशिल्ले चांग आशिल्ले उरलोचे कसलेक तांगेल साधन तांगेली आमगेल साधन आमगेली एकल्यान पायलट जाल्यार सदां पुराजनान पायलट जावचें जातवे पुराजनान पायलट जावचें जायना एकली कोणगे एरोस्टेस जालें म्हूण पुराजनान एरोस्टेस जावचें जातवे जायना एकलो कोणकी एकलो व्हडली कादंबरी बरयली म्हूण घेवन आमी बरयच्या बसता म्हळ्यार जातवे जायना जाल्यार ताणें कादंबरी बरयतना हांव एक सान कवन फुणी बरयता हांव एक सान काणी फुणी बरयता म्हूण मिगेल आत्मतृप्ती खातीर हांव बरयता म्हूण बरोवच्याक ताका एक मादर जावन आमी घेतल्यार तांचो आमकां एक संतोश आसा ताजे मागीर आमकां त्या वाटेर आमकां वचपाची म्हूण मन आसा म्हूण जाल्यार आमकां त्या भाशेन मार्गदर्शन ना म्हूण जाल्यार तूं त्या करतसूचे आमकां बारीक खूश जाता आसा आमी कशी करका आमकांय तें करका म्हूण जाल्यार आमी कशी करका म्हूण तांगे लागीं सलहे सुचने निमगेले म्हूण जाल्यार खंयचे विशयान परिणिती घेतील मनीस सांगनाशिरा बना तांकां खुशी जाता आज मिगेल साधने मिगेल परिणिती हांणी गमनिसिला तांगेल गमन आयला तशें देखून म्हाका एक मार्गदर्शक जावन ताणें निमगीत सती तांगेल विश्वासाक तांगेल नंबिकेक हांवें तांकां कसलेपुणी सहाय करका मिगेल वाटेर हाडूं तांकां प्रयत्न करका म्हणचें मन तांकां येवन घेवन
खंडित जावनूच आनी सहाय करताची. आमी ते सहाय घेवची सोडून तो कसल व्हडजें ना बा तागेले कसं निमगुचें म्हूण आमगेले लेकार आमी उलोवन घेवन आमी आस म्हण जाल्यार कोण येता खंडित येना. केन्नाय आमगेल मट्टा पशी वयर गेले मट्टा गेले जनाक सैसून घेवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಕಷ್ಟ जाता. तांगेले स्थानमान असो तांगेले प्रख्याती जावं एके तांगेले कसले एक असो चेडूपणा चेडूवांक आनेकल्यान चंदाई आनेकल्यान खर्चूची रिती आनेकल्यान भोंवचे ते वाहन हें पुरा एक नमुन्याचे मनान तूं स्पर्धेक कारण जाता. ते स्पर्धेन तांतूं साधन कांय करची ना. आमी आमगेले स्थितीर आसूचे. आज चेडूवांक आनेकल्यान बायक की कार की पळोवन म्हाका एक जाय म्हळ्यार आनमान खंय दुखून हाडचें. तांगेलो आनमा अनुकूल आसचें पुरो आमगेलो आनमा अनुकूल आसका नवें ते दुखून स्पर्धात्मक मनोभावन जावन घेवन आमी ते आशिल्ली शांती घरांतूल पुरा शांती लगाड काण घेवन आमी आसूच बदला कसं नसकी तांतूं संतोश राशेत नवें. एकलो ओडू एकलो मनीस गांवां येता म्हणटना आमी एक तांकां संभ्रमार स्वागत करताची. तो आमगेलो आमगेलो म्हूण सांगच्याक इश्ट पावताची. तो कोणकी जाल्यार तेची आमगेले एक जन ओड आसतना पावलो म्हण जाल्यार आमी तांकां तितले प्रितीर स्वागत करनाची. इते म्हळ्यार आमकां न्ही तांकां मस्त लागीं आत्मीयत आसता. केन्नाय मनशान होलीक करची कोणाल्या म्हळ्यार आमगेले सुत्तमुत्त आशिल्ल्या लोट्टो आमगे लागीं आशिल्ल्या लोट्टो आमगे लागीं घरकड आशिल्ल्या लोट्टो थंय आमी खंय जेव उणी जाता की म्हण लेखून एके आमगेले एक आंतू भितर एक आत्मीय वलय ओट्टो आशिल्ल्या लोट्टो आमी आमकां तुलन करूं सुरू करता ती. ते तुलन कसन जाता म्हळ्यार हगूर हगूर तुलन आशिल्लें आमी ते एक मनांत एक असमाधाना कारण जाता. ताजे बदलाक आमगेले ताकते प्रमाण आमी प्रयत्न करुया. स्पर्धेचो आमगेल कामा मध्य आमगेले वट आमकां स्पर्धेचो काल म्हाका जाय न्ही नवें आज म्हाका करून पळोवया. काल म्हाका करूं जाय न्ही तें काम आज म्हाका करूं जतकी पळोवया म्हूण मना येवका शिवाय ताणें केला तागेल्या पशी वयल म्हणटार हांव करून दाखोवका म्हणचें हें येवचें सम न्हय म्हणून म्हगेलो अभिप्राय. आमी कसन केल्यारीची तांतूं संपूर्ण न्याय दिवन प्रामाणीक जावन प्रयत्न केले म्हण जाल्यार तांतूं आमकां सफल जावचें खंडीत. तेची अनेक मनशाक आमी येद्रा दवरून घेवन तागेल्या पशी आमी मुखार वचका तागेल्या पशी वयर जावका म्हूण लेखून घेवन गेले म्हण जाल्यार ताज्या पशी आनेक येद्रा दिसता. अनेकले ताज्या पशी मेरू व्यक्ती आमकां दिसता. कितले जाणां म्हूण मागशी घालचें. ताजे बदलाक आमगेल साधन आमगेल साधनेंतू आमी स्पर्धात्मक मनोभाव दवरून घेवन आमगेले वट आमी स्पर्धी दवर घेवया. आमगेले वट आमी स्पर्धी दवरले म्हण जाल्यार कालचे आमगेले रेकॉर्ड आमीच ब्रेक करून आयचे आमगेले नवी रेकॉर्ड करूं जाता. तशीच चेडवालांत जावं वड्डालांत जावं प्रती एक कडेन आनेकल्या लोट्टू तुलन करनशी आमगेले आमी प्रयत्न केले म्हण जाल्यार हें एक व्हडलें एक प्रयत्न एक व्हडलें मनोभाव स्पर्धात्मक मनोभाव म्हळ्यार तांतूं एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट हाडली म्हण जाल्यार अत्यंत सफल ते एक मनोभाव म्हणून म्हाका दिसता. मागीर एक प्राय एक आमगेलें आरोग्य एक तक जावन आमी चेवून घेवन कितलेय साध्य आसल्यारीची आमकां जायना म्हणचें एक आमकां मना आयलें म्हण जाल्यार तक आमी चलता गेले म्हण जाल्यार खंडीत जावन आमी कसं काम केलां की तांत आमी चंद करून घेवन करूं जाता. केलो आमकां जायना आमकां साध्य ना करूंक आमकां गोत आसा आमगेली इतिमिती कितले आसा म्हूण आमकां गोत आसा जाल्यार ते इतिमिती मिरून आमी वचनाज. इतिमिती मिरून गेले म्हण जाल्यार मिती मिरी म्हणटात ताका. मिती मिरी खंयचेय जावचे नज आमगेली इतिमिती भितरी आमी आसा म्हण जाल्यार संतृप्त जीवन काडूं जाता. प्रती एक कडेन
कसं न्यून्यत आसता. 100 शेतां कोणी समजोवचें जायना. 150 पूण समजोवचें जाता. त्या 50 तो आमी तृप्ती घेवच्या पळयत. मागीर साधन हें म्हळ्यार कशी म्हळ्यार एक चलयेक पळोवच्याक एकले चले तांची गेलेली के त्या दीस तांकां रपका जालें के तांगेले घर कडेन. रपताना चलयेल रूम माळयेर के ही बाय दुखून एक व्हड एक पड्ड्याक व्हड पड्डो अशी उक्कोळून घेवन माळये मेट्ट चोवन घेवन वयर गेली के. वयर गेलेले तेन्ना हांकां चल्या तांच्यांक भारी आश्चर्य ती पळोवन घेवन. येदो व्हड पड्डो हिणें उक्कोळून घेवन वयर व्हेलो. कसो न्ही इतली शक्तिशाली कशी साध्य जाली गेल्या ही कशी साध्य जालें म्हणटाना तांगेले आनंद म्हणलें अयो तेवे त्या तिका गाय गोरवो म्हळ्यार मस्त प्रिती हें वासरू तिगेलें तेवें कंडापट्ट्याचें हें पड्ड प्रितीचो तें वासरू जाली सदन दोकून तिणें ताका व्हरून घेवन तिगेले वट्टूची तिगेले कुडान तुची न्हीद करून घेवचें तिगेले लागींची तशी रात्रीच केन्नाय व्हरची न्हय तें सान आसतना दुखून पील आसतना दुखून वयर व्हरता आशिल्लें तशी तें व्हरून 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 आज तिका तें मात्यान ना तें व्हड पड्ड जाला म्हाका उकडो जेतकी ना की म्हणचें इतें म्हळ्यार कालच्या पशी आज तें स्वल्प चड जाला पयच्या पशी कालच्या पशी फाय आनी चिक्की चड जाता तशी स्वल्प 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 चड जावच्या गेले निमित्त तिका तें एक व्हड चड जाला हें पड्ड व्हड जाला म्हणचें मनायान तिकून तिणें तें वयर व्हेल्लें म्हणके. तशी खंयचेय प्रयत्न खंयचेय स्पर्धे हंत हंत जावन घेवन वयर वचका. हंत हंत जावन वयर गेले म्हण जाल्यार आमकां तें कश्ट जायना. एकाएकी कोणकी केल्लें म्हणू मनान ते एक नमने आग्रह येवन हांवें तेच करता म्हण गेलें म्हण जाल्यार तितलो सुलभ ना. सुलभ ना एक वेळा आमकां तांतू विफल जालें म्हण जाल्यार आमगेले वेरी येवची बेजारा पशीची आमी कोणाक सोलसुका म्हण आमी गेलेलीं पळय तांगेले वेरी आमकां चड येता बेजारो. त्या दुखून सक्कड जनान संतोशार आसया आमगेले प्रयत्न आमी करया. कृष्णान म्हणलेलें की कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन म्हणून आमगेले प्रयत्न आमी करया फल गिल सकट सोडया ताका सोडया देवा सोडया म्हणून. तशी आमगेले प्रयत्न आमगेले जिवना भितर कसलेंय साधन करका म्हणचे एक प्रयत्न मुख्य. ताजें फल आमगेले प्राप्ती कितलें की तितलें मेळटलें. एकाद वेळ आमी लेखील तितलें मेळना जाल्यार आमी स्वल्पपुणी मुखार गेली नव्हे. आमी आशिल्ले जाग्यार दुखून स्वल्पपुणी मुखार गेली नव्हे त्या विशयान आमी संतोष पावया. 100% न्हय जाल्यार 70-75% आयल्यार समीत तें एक व्हडली साधन म्हणलें क्या. एक स्कुलान एका मास्टरान 100 60 वोट केल्यार कितले रे म्हणलें के. स्टुडंटान 150 म्हणलें के वेरी गूड म्हणलें के. तेन्ना आनीक मास्टर निमगेल के कसन रे वेरी गूड 100 60 उरलेले वोट जाल्यार 150 जातोय म्हणलें के. ना रे काल ताणें 100 वयर 10 म्हूण सांगिल्लें आज 150 म्हणला न्हय लागीं लागीं आयला न्हय ताका वेरी गूड म्हणलें म्हणलें के. अशी प्रती एक कडेन लागीं लागीं आयलें तशी आमी ताका एक प्रोत्साह दिलो म्हण जाल्यार तेंची एक प्रोत्साह पावता. हाका एक कसन म्हळ्यार निर्मल मन जावका. आमी कसलें साधन करका म्हणचे एक मनांत एक हट आसका ते साधने वाटेर वच्चे आमगेली ताकत आमकां आसकी ना की म्हणचे एक नमने निर्णायक मनोभाव आमगेले आसका. आमगेले ते साधन आनी आमगेली ताकत दोनी मेळामेळ येता म्हण जाल्यार मागीर आमी आळशीपण करनाशी तातूंत भितर आमी प्रयत्न करका. प्रयत्न केल्यार साधन जाता. साधन जायनी म्हण जाल्यार बेजार करून घेवन सान तोंड करून घेवन आनेकल्या वेळार बेजार भोगची न्हय. आमी संतोशार आमकां खंयची साधन साध्य की तें करून घेवन संतोष भोगता म्हूण सांगतची एक स्पर्धात्मक मनोभाव मना भितर आसका. ते स्पर्धात्मक मनोभाव आमकां आंगा भितरी कसलेंय एक साधन करचें हट दिता. त्या हट चांग रितीर आसो त्या हट चांग विशयाक आसो आमी कसलेंय साधन करया म्हूण सांगतची आयची हे अध्याय हांगा राबयता. सकळांकय नमस्कार.